हे आमकां कळना कित्याक लोक अपोज कित्याक करता ते. थोड्यांचे म्हणणें आहा की तेका सेफ्टी ना आनी कितें ना. जे आतां भुरगे स्टंट करतात, लोक आमी म्हणटात की एक्सिडंट जालो आनी कितें जालो, तसल्या भुरग्यांक ही संदी आसता की एक ट्रॅक जाल्या उपरांत तेंच्यांनी थंयसर तेंचो कितें आहा तो स्टंट दाखोवचो. एक्चुअली ट्रॅकाचेर जितके यंगस्टर आहा तेंचे सुद्धा एक ओपिनियन आहा की फॉर्म्युला 1 जावचो. जेन्ना रेस चलतली तेन्ना खंयच्याच टॅक्सी ड्रायव्हराक टॅक्सीक प्रॉब्लेम जावचो ना, फ्लायटाक प्रॉब्लेम जावचो, मोपा एअरपोर्टाकूय डिस्टर्ब जायना किंवा ती पब्लिकेक डिस्टर्ब जायना. गव्हर्मेंटा कडेन प्रमाणे ते कमर्शियल कितें करू शकता, ते हॉटेल हाडू शकता, ते कसलो इव्हेंट करू शकता, तेका कोणूच अपोज करू शकना कित्याक ते तेंच्या ज्युडिक्शनान येता. फक्त स्पेशल एक ट्रॅक बांदता, पण तो जशी रेस सोंपतली तेच्या उपरांत ते कंप्लीट सगळे काडटले. जे फॉर्म्युला 1 म्हणटा हो आमी गोंयांत हाडपाचो प्लॅनिंग आहा. सांगचें म्हटल्यार एज अ एसोसिएशन ऑल्सो आमी खुबशे आतां ट्राय चालू आहा. गव्हर्मेंटूक फुल्ली 100% सपोर्टीव आहा. जेन्ना फॉर्म्युला 1 जर आमच्या सारकेल्या गोंयांत येयलो जाल्यार आमकां आनीक कांय ना, कसलेच टुरिझम गरज ना. 6 मिटराचे ब्लॉक आहा, तेच्या वयर 6 मिटर स्मॅश आहा, म्हणजे इट इज अ सेफ्टी. म्हणजे तेका तूं कंटेनर हाड कितें हाड मारलो जाल्यार तो फुडें हालपाचो ना. सो दॅट इज अ बॅरिकेडिंग करता फूल. पण तो कसो आहा, जो हब आहा तो इतक्याकूच भोंवतलो, तेच्या भायर खंय ना. लोकांचें इंटेन्शन कितें आहा, मोपा एअरपोर्टार भोंवतलो, एअरपोर्टार ना.